दुर्गा कसली मिटिंगाची कॉल केल्ली कित्या खातीर? आज इलेक्शन कमिशनान मिटींग कॉल केल्ली ऑल पॉलिटिकल पार्टी रिगार्ड टू रिव्हिजन ऑफ रोल्स म्हणजे आर्थिक रोल जाता इलेक्शन कमिशनला पब्लीश करता ताज्या संदर्भात मिटींग आसली. ड्राफ्ट रोल जो आसा हो 9 तारखेक नोव्हेंबराच्या पब्लीश जातलो. ताज्या नंतर एडिशन एंड डिलिशन हो प्रोसेस जाता आनी 26 तारीख डेडलायन आसा डिसेंबराक ती डिस्पोज करप म्हणजे कोणाक एड नांवां घालूंक जाय कोणाक नांवां दिले. दीस इज अ टायम पिरियड 9 नोव्हेंबर ते 26 डिसेंबर पर्यंत आनी 5 जानेवारीक फ्रेश रोल पब्लीश जातलो फुडल्या वर्सा. बेजिकली लोकसभे पयलीं प्री इलेक्शन रोल म्हणल्यार जाता ताजेर आशिल्ले. त्या भायर आधार कार्ड लिंकींग हो एक बरो इनिशिएटीव सुरू केलो आनी कांय सवाल्यो रेज केल्यो की नाल्यार आधार कार्ड लिंक केलो जाल्यार आधार कार्डाचो नंबर बदल सो त्या वेळेस आधार कार्डाचो नंबर खंय पब्लीश जावचो दॅट विल बी एट पॅकेट सेक्युरिटी पर्पज आधार कार्ड सॅनिटायज ऑन भायर आनी वी टोल्ड देम इफ एनी कन्सर्न कितें जर आसत जाल्यार जेन्ना स्टार्ट जातले 9 तारखेच्यान ते 26 तारीख पर्यंत एडिशन डिलिशन त्या वेळार आमी कंप्लीट आनी आज ताणें आमकां सांगलां की गोंयान आज जर 56% कंप्लीट जाला म्हणून लिंकींग ऑफ आधार कार्ड. बट ते मॅन्डेटरी ऑर कंपल्सरी? कंपल्सरी ना, पण इलेक्शन गायडलायन केला जस्ट टू सॅनिटायज द रोल. सो अंटील देयर इज नो डेटा लिकेज आनी पब्लीश आधार कार्ड नंबर पब्लीश जायना पब्लिकली. पूण ते मॅन्डेटरी जर ना जाल्यार थोड्यांनीच जर केले जाल्यार ते कशें हें करतले की तर ड्युएल सिटीजन हे ड्युएल कार्डां घेतात पळय सो खुबशे इश्यू जाताले ते डिलिशन कशें जातलें? ड्युएल कार्डां आतां जायना ऑनलायन जाल्ले कित्याक ते ऑनलायन रिफ्लेक्ट जाता ऑटोमॅटिकली तुजें नांव आनी खंय जाता तें सॉफ्टवेअर नांव हें करून काडटा. आय थिंक इट्स अप टू पीपल ऑल्सो टू वेदर टू डू इट ऑर नॉट. बट 56% जाला आय एम डुईंग माय आधार. ओके.